वाळपय चरवण्या वाठारांत रावपी अर्जुन गांवस हाणें व्हडा प्रमाणांत आळू माडीची सेंद्रीय शेतांची लागवड केला। तशेंच ते आपल्या शेतांत आले, दोडगी, चिबुडा, कंदमुळां, केळी सारके वेगवेगळ्या पिकांची शेती रासायनिक खताचो उपेग करिनासतना एकाच जमनीचेर जायतीं पिकां पिकयतात। सेंद्रीय शेती म्हळ्यार पारंपारीक शेती, शेण, गोमूत्र आनी सैमीक साधनांचो वापर करून ते सेंद्रीय शेती करतात। अर्जुन गांवसाच्या आळूक पुराय सेंद्रीय लागवड जाल्ल्यान चड मागणी आसा। ताका आपली पिकां विकपा खातीर बाजारांत वचपाची गरज ना। गिरायक तांचे कडेन येतात आनी व्हड प्रमाणांत आळू घेतात अशें ताणें सांगलें। चरवणे गांव सत्तरी ही माडी जी आळू माडी म्हणतात आम्ही तिका, ती म्हाका साधारण आता भाताची लावणी बंद केल्यापासून भाताक जनावरांचो खूप उपद्रव जावं लागलो, भरपूरच जावं लागलो। हेतून कांयच म्हाका मेळना जालें आनी पावसाचो बी सगळ्याची मागीर पोरसाची ह्या सुरवात केली। त्याच्या पयलीं म्हाजी भात करी आसतना थोडे थोडे पोरसू आसले। हाका पोरसू म्हणपाक कारण पोरसू म्हणजे पुराणीक लोकांचे खान, चांगला बरा खान म्हणजेच पोरसू। हे आमच्या जाणट्यांचे पयलींचे नाव ते पोरसू म्हणून। आणि हे पोरसू सगळ्या हेका बरें, तुका आरोग्याक बरें, ते डायबिटीज असे काय काय मनशाक आसता काय नाही तितूर खावपाक बरें। आणि हेची एका मागणी भरपूर असता। हेची रुची म्हणजे त्या ऑक्टोबर नोव्हेंबर ते जानेवारी पर्यंत खूप तेका गर्दी असता हेंचे हेका मागणी। आणि हे मागणीक लागून ह्या उत्सवाक लागून मी हे आनी पीक वाडयता, पूण एकटो मी काम करपी आसा, मनाक घेवन परवडना। बायलांनी मी दोगांच कामां करता म्हणून ते इतके काम चड परवडना। म्हणजे जास्तीत जास्त मी 1000-2000 इतल्यो माडयो काडटा। आणि त्या माडयांक म्हाका पीक बरें मेळटा। त्यांचे रेट तांकां साधारण मी होलसेल रेटी प्रमाणे 80 रुपया किलो अशें विकता मी ते। आणि 80 रुपया किलो प्रमाणे साधारण म्हाका 1 लाख 1.25 लाख इतले उत्पन्न जाता माडयांची फक्त। अंदाजे खर्च सांगचो आसा, खर्च हेका मी सेंद्रीय पद्दतीन काडटा। हेका जास्त खर्च करना, रासायनिक सारे चड वापरना मी। रासायनिक साऱ्याची माडी ती घट जाता एकदम, ती रुचीक बी बरी नासता।